आयतारा राती म्हापशे धुळेर शेटेवाड्यार 10 लाखांचो माल चोरांनी लुटलो। शेटेवाड्यावेले जिजाबाई आमरेचे घर चोरांनी घरांत फामील ना अशी करून फोडलें। चोरांनी फुडले दाराची खिळी मोडून 10 लाखांचो माल फारायलो। सोमारा सकाळीं घराचें दार उक्तें पळोवन शेजाऱ्यांनी जिजाईच्या घरांतल्याच्या कानार गजाल घाली। तेन्ना चोरांचें कर्म उक्ताडार आयलें। चोरांनी 10 तोळे भांगर, चांदीच्यो वस्ती आनी 1.5 लाखाची कॅश फारायल्या। पुलिसेन पंचनामो केलो, मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना। ते मेळून 10 लाखाचे हे जाले। गोल्ड 5 लाख, 1.5 लाख कॅश आनी चांदीच्यो वस्तू, प्रेशर चेक करपाचे मशिनां बारीक बारीक सगळे घेवन गेले। राती जाला तेन्ना आमी घरा नासले, हॉस्पिटलान 20 पावनां तरी आसली कॅश आसले 1.5 लाख। हांव हॉस्पिटलान गेल्ली, नाचून सुटल्या पोटान जाता म्हणून घेवन गेल्ली ताका। घरांत कोण नासलें? घरान कोण ना गेलें सकाळीं 9 आनी 12 थंयच रावली। मागीर हांव तेच्या बरोबर राती येवंक ना घरा। काय ते शेजाऱ्यांनी सांगलें शेजाऱ्यांनी थंयसर आईन दाराक कुलाब लागना, तेच मोडल्या न्हू कडी, कुलाब दिसना जालें तेंकां। फोन केलो, मागीर ते भांगरा शिवाय त्यो म्हणजे 1 ग्रामाचे असले न्हू ते थंय दवरले आनी हें उगडें नासता, चावी करिना चावी करी नासली। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्यान सर्व्हिस गॅरंटी कायदो लागू केल्ल्यान आतां दक्षिण गोंयच्या लोकांची कामां वेळार जातलीं। जल्म, येणावळ वा बाकीचे दाखले वेळार दिले ना जाल्यार जबाबदार अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय जातली। दाखल्या वा बाकीची कामां करपाक जितलो कळाव जाता तितली ख्यास्त वाडटली। ताका लागून सामान्य लोकांक बारीक सारीक कामां खातीर परत परत फावटी घालच्यो पडच्यो ना। दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्यान मर्यादीत प्राजा भितर सेवा दिवपी सर्व्हिस गॅरंटी कायदो लागू केल्ल्यान दक्षिणेंतल्या लोकांक मातशे अच्छे दिन आयल्यात अशें म्हणूं येता। जन्म दाखलो, 1/14 उतारो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट अश्यो सुमार 31 सेवा ह्या कायद्या खाला थारायल्ल्या वेळा भितर मेळटल्यो। अर्जाक 5 रुपयाचो कोर्ट फी स्टॅम्प लावन ही कामां करून घेवं येता। Recently, government has issued a notification under time of delivery service guarantee 2013, time of delivery of services act 2013. So as per which around 31 services from under the collectorate, ranging from Mamlatdar office to deputy collector and collectorate are notified. And today's meeting was on two counts. One was to take care of partition cases. So partition case under section 61, the time limits are fixed. Like from the time we receive an application, this office receives an application, we are supposed to issue notices, proclamation within 5 days. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। दक्षिण गोवा उपजिल्लोधिकाऱ्यान साजुजे आरियल वाठारांतल्या डेंग्यूचे साथीचेर उपाय सुरू केला। कुडतरे साजुजे आरियल वाठारांत 17 जाणांक डेंग्यूची बाधा जाल्ली। त्या वाठारांतल्या आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डांक लागून डेंग्यूची साथ पातळ्ळ्या म्हणून थळावे उलयताले। उपजिल्लोधिकारी आनी भलायकी खात्यान केल्ले इन्स्पेक्शनांतय त्योच गजाली दिसल्यो। There was an apprehension from the locals of Sazi Aryal that there are illegal, around 40 illegal scrap yards which are not maintained and which are the possible breeding grounds for mosquitoes. Because of their complaints, what the district collector has done is he has constituted a team of sanitary inspector along with some laborers, and which is monitored by the doctor and the Mamlatdar of Salsett. Carried out fogging and use of chemicals there. And during the visit, we have seen that yes, the scrap yards are not being maintained properly, and they are. The doctors have also expressed that scrap yards are the main cause of breeding of mosquitoes. पंचायत आनी भलायकी अधिकाऱ्यांक घेवन खंय डेंग्यूचेर उपाय चल्ला। In coordination with the local panchayat and the health authorities, we are taking action to eradicate this breeding grounds. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचे गोंयांतले प्रवेश बंदी आड मुथालिकान हायकोर्टांत घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टांत निर्णायक आर्ग्युमेंट सुरू जाला। सोमारा आर्ग्युमेंट सुरू जालो। मुथालिक म्हणटा बंदी ताच्या नागरी हक्कां आड, जाल्यार गोंय सरकारान बंदीचे पुराय समर्थना खातीर आर्ग्युमेंट घाला। बंदी गोंयच्या समाजाचें हित मतींत धरून घाल्या म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट।
सुनावणी मंगळाराय चलतली. गोंयान प्रवेश बंदी आदेशा आड प्रमोद मुथालीक हायकोर्टान गेला. प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयान येवंक घाली बंदी सगळ्या गोंयकारांचे हित मतीन दवरून घाल्या म्हूण सरकारी वकिलान सोमारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. मुथालिकाचेर गोंयान येवपाक घाली बंदी ताच्या नागरी हक्का आड ना असोय आर्ग्युमेंट सरकारी वकिलान घालो. एखाद्या व्यक्तीचे नागरी हक्क हे समाजाच्या हिता परस आनी कायदो सुवेवस्थे परस मोठे आसूंक शकना. गोंय सरकार मुथालिकाक गोंयान येवन कायदो आनी सुवेवस्थे कडेन खेळपाक दिवचो ना म्हूण गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट. मुथालीक गोंयान आयल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उपरासतलो ह्या गोंय सरकाराच्या दाव्यान कसलोच अर्थ ना म्हूण मुथालिकाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो. गोंयान मुथालिका आड एकूय गुन्यांव नोंद नाशिल्ल्यान सरकाराच्या आर्ग्युमेंटाक अर्थ ना. मुथालिकाचेर परत परत घाले बंदीक कायद्याचो आदार ना म्हूण मुद्दो ताच्या आदोगातान काडलो. मुथालीक गोंयान येवंक सोदता तो देवळांनी आनी आश्रमान वचपाक, ताचो कसलोच राजकी हेतू ना म्हूण ताच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें. ह्या प्रकरणा वेली सुनावणी मंगळाराय सुरू उरतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक विराम.